आमच्या पेडण्यान इंडोर स्टेडियम आसा. खरं म्हणजे आता ह्यो भूतकाळ जाल्लो आसा, कारण इंडोर स्टेडियम सुरू जाल्यापासून आमच्या पेडण्याच्या लोकांनी पेडण्याच्या म्हणजे प्लेयर्सांक कितलो उपयोग जालो हे आनी सांगपाची गरज ना. कारण ह्या इंडोर स्टेडियमाचें उद्घाटन पयलीं म्हणजे बाबू आजगांवकारान केलें. त्याच्या उपरांत परत आमच्या मिनिस्टर स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसलो आमचो गोविंद गावडे तेंच्यांनी केलें. त्याच्या उपरांत ते भाडेपट्टीचेर CIF तांकां दिलें, सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स सर्विसीस आसा तांकां दिलें. त्यांच्या कडसून भाडे घेतले, इन्कम घेतले आसतले नक्कीच, म्हणजे गव्हर्मेंटांनी पयशे जोडले आसतले. ह्या हितून आमकां पेडणेकारांक खंयच तेचो यूज जावंक ना. पूण जेन्ना ते CSFचे लोक सोडून गेले, त्याच्या उपरांत आमचे भुरगे थंय खेळटाले, तेन्ना आमदारान त्या भुरग्यांक आडयले आनी तांकां खेळूंक दिवंक ना, तेंचेर तो तापलो. हे हांवें ऑलरेडी एक बायट दिलेलीच आसा. त्याच्या उपरांत आमदाराक कितें दिसलें खबर ना, तेणी इमिजिएटली एक प्रोग्राम दवरलो आनी स्पेशल आमच्या हांकां गोविंद गावडे साहेबांक मिनिस्टराक आपयलो सुपूर्द करपा खातीर. पेडणेकारांक तो सुपूर्द करता. म्हाका एक विचारपाचें आसा, तो जेन्ना हे स्टेडियम पेडणेकारांक सुपूर्द करूंक जर येयला जाल्यार तेणी कितल्या पंचायतीच्या मेंबरांक, कितल्या पेडणेकार लोकांक इनवायट केले, कितल्या जाणांक स्पोर्ट्साच्या भुरग्यांक कितल्यांक इनवायट केले हे सांगचे. हे कित्याक विचारचे पडले, त्या दिसा प्रोग्रामांक खंयचेच पंच मेंबर किंवा खंयचेच स्पोर्ट्स भुरगे थंय दिसूंक ना. म्हणजे हे तेणी आपल्या पब्लिसिटीसाठी केला काय कित्याक हे विचारचे पडले. जे तेणी आता सुपूर्द केले पेडणेकारांक, तर त्या सुपूर्द करतना त्या स्टेडियमाचे मेंटेनन्स तरी व्यवस्थित असले काय, कितलेशाच भिंतींक क्रॅक्स पडलेले आसात, कितलेशे ते लायटी फुटलेले आसात, कितलेशेच उदक खंयच्या खंय हे जालेले आसात, मेंटेनन्स ना. जर हो गव्हर्मेंट प्रोग्राम करता तर ते व्यवस्थित रिपेंटिंग व्यवस्थित मेंटेन करून ते सुपूर्द पेडणेकाराच्या हातीत करूंक जाय असले काय ना, काय तशेंच एक तर सरकारान त्याचेर इन्कम केल्या आणि ते व्यवस्थित करून जर दिलेले जाल्यार एक खरी आनंदाची गोष्ट असली. ह्यो आमचो जो पेडण्याचो आमदार आसा, ह्यो आमकां कोणाकच विश्वासात घेयना पेडणेकारांक, हे हेच्या वरसून सिद्ध जाता. कारण हे जेन्ना असलो प्रोग्राम घडटा जो भुरग्यांच्या फायदेशीर आसा, भुरग्यांचे करियर आसा, भुरग्यांचे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीक खूब फायदेशीर जावं शकता, त्या प्रोग्रामांक जर तो पेडणेकारांक घेवं शकता, तो आपल्या स्वार्थासाठी आनी आपल्या पब्लिसिटीसाठी हे प्रोग्राम घडोवन हाडले काय कितें तेणी. हांव हेचेर निशेध करता ह्या आमदाराचेर. एक तर जे कितें तूं करता हे तुज्या स्वार्थासाठी करता आसतलो, म्हज्या पेडण्याच्या लोकांच्या फायद्यासाठी, इवन आमच्या पंचायतीसाठी करता हे दिसना. बऱ्याच प्रोग्रामान हांवेनय नोट केला, सध्या आमदार वयता इनॉग्रेशन्स करता. एक इनॉग्रेशन त्यांनी फाटीं कोरगांव आमच्या गांवांत केले, एक टाकी बांदपाक. थंय पंच सरपंच सुद्धा ना. म्हणजे तुका कोण वांगडा कोण ना हे तू दाखोवन दितात लोकांक, ही बरी खबर आसा. म्हणजे पेडणेकार तुज्या वांगडा ना हे तू सिद्ध करून दिले. तशेंच 2 तुवें आतां सिग्नल्स ओपन केल्यात इनॉग्रेशन. ह्या सिग्नलाचो फायदो कितलो आणि तोटो कितलो हेच्या बद्दल तू अजून काय आमकां सांगूंक ना, उलोवंक ना. कारण एक सांगता, थंयसर सध्या धारगळी सध्या इतली परिस्थिती बिकट जालेली आसा, थंय गाडयो अडकतात. पहिली गोष्ट तो हायवे, त्याच्यात बॅरिकेड्स मदींच आसात. जर बॅरिकेड्स आसतना सिग्नलिंग आणि आसून कितें फायदो. जर बॅरिकेडाचेर कोणी मारू शकना गाडी काय, आणि सिग्नलिंगाचो टायमिंग तरी पळया तो कितलो, हायवेचेर कितल्या जाणांक कितल्या वेळार दिवपाक जाय, कितली सेकंदां, सायडीचे हेचेर अभ्यास तरी केला काय. म्हापशा सारख्या थंय जाग्याचेर जर हायवेचेर सिग्नल स्टार्ट केल्ले इमिडिएटली बंद केले, कित्याक त्या सिग्नला खातीर प्रॉब्लेम जाता, लोकांची रहदारी अडटा, खूप रिस्क पार्ट जाता. तर हेचेर अभ्यास करच्या शिवाय हे कशें केल्यात. बरें, एक तर हितूर तर तेणी केला, पोरस कडेन जर जाला तो तर दुसऱ्या दिसाक बंद आसलेलो. जर कितें वस्तू करता जाल्यार ते व्यवस्थित चालू उरूंक जाय. हेच आमी म्हणटात न्ही,
अनाडी आमचो आमदार पेडण्याचे हेच दाखोवन दिता तुझ्याकडे प्रोविजन ना, तुझ्याकडे एक विजन ना, विजन नसताना गोष्टी करता. त्याच्यासाठी आमकां पेडणेकरांक त्रास जातात, पेडण्याच्या लोकांक त्रास जातात. आयज पेडणे आमी फाटी उरल्यात, पेडणेकारांचो आयज आमकां वायट दिसता. आमी आयज खंय पावले, खंय असले आनी खंय पावले. ह्या आमदारान आपली तर दुर्दशा केलेली आसा, पण आमच्या पेडणेकारांची दुर्दशा करून दवरलेली आहा. आयज बेकारी वाडलेली आसा. आमकां एअरपोर्टाचे स्टेटस ना, आयज आमकां थंय आमचे जॉब्स ना, कांय ना. खरेंच वायट दिसता. आमच्या पेडणेकारांनी हेचेर विचार करपाक जाय.